नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश परब। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांपयली नजर मारूया हेडलायन्साचेर। खर विरोधा उपरांत इंडोको रेमेडीसान वादग्रस्त नोकर भद्री मुलाखत केली रद्द। मुख्यमंत्र्याक दिले तशें पत्र। पांयावयल्या गांठींचेर आतां जीएमसीत लेजर तंत्रज्ञानावरवीं आधुनीक उपचार। नव्या KP1 KP2 वेरियंटा विशीं भिवपाची गरज ना। डीन दोतोर शिवानंद बांदेकराची म्हायती। स्वाती मालेवाल प्रकरणात केजरीवाल ओग्गी कित्याक? दिल्लीकार विचारतात म्हाका प्रश्न। प्रचाराक दिल्ली गेल्ले कडेन गोंयचो मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची केजरीवालाचेर खर टिका। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचे केजरीवालावयल्या टिकेचेर गोंय आपाचे फुडारी चाळवले। भाजपाचे मंत्री एंटी वुमन बाबूश मोन्सेराताच्या गुन्यांवांचोय वाचलो पाडो। नव्या फौजदारी गुन्यांविशीं गोंयांतल्या पत्रकारांक मार्गदर्शन। हे कायद्यांक लागून आरोपींचेर कारवाय जातली आनीक खर आनी सोपी, म्हणटा IGP ओमवीर सिंग। कोंकण रेल्वेची फुकट प्रवास करप्या आड खर मोहीम। दंडांतल्यान आतां मेरेन सगळ्यांत चड 2.69 कोटी रुपया वसूल। आनी आतां खबरो विस्तारांत। आम आदमीच्यो राज्यसभा खासदार आनी दिल्ली महिला आयोगाच्यो आद्य अध्यक्ष स्वाती मालिवाल हांकां मारपेट केल्ल्या प्रकरण सध्या बरेंच गाजता। हाचेर भाजप आयज नवी दिल्लीत जोड पत्रकार परिशद घेवन आम आदमी पक्षाचेर आनी केजरीवालाचेर फारार फार सोडले। स्वताच्या पक्षाच्या महिला खासदाराची स्वताच्याच घराकडेन स्वताचोच निजी सचिव मारपेट करता हे आयकून सगळ्यांकूच अजाप दिसतले, पण हे खरे प्रत्यक्षान घडला अशें आयकुपाक येता। 9 दीस आदी आम आदमीच्यो राज्यसभा खासदार आनी दिल्ली महिला आयोगाच्यो आदल्यो अध्यक्षा स्वाती मालेवाल हांची दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हांच्या घरांत तांचोच निजी सचिव विभव कुमार हांणी मारपेट केली। कथीत मद्य घोटाळ्याक लागून पयलींच बदनाम जाल्ल्या आम आदमी पक्षाक आता स्वाती मालेवाल प्रकरणाक हाताळप कठीण जाल्ल्याचे दिसून येता। पण या प्रकरणात भारतीय जनता पक्ष मात मालामाल जाल्ल्याचे पक्षाच्या फुडाऱ्यांची देहबोली पळयतकूच दिसून येता। या प्रकरणाचेर आनीक उजवाड घालीत भाजपान आयज नवी दिल्लीत जोड पत्रकार परिशद घेवन आम आदमी पक्षाचेर आनी केजरीवालाचेर फारार फार सोडले। स्वाती मालेवाल प्रकरणात केजरीवाल ओगी कित्याक? केजरीवाल स्वाती मालेवालाचेर दबाव हाडून प्रकरण चेपोवंक सोदता म्हण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता सयत भाजपाचो राष्ट्रीय मणियारो डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदीचो दिल्लीन घेतिल्ले जोड पत्रकार परिषदेन केजरीवालाचेर आरोप कि 9 दिन से ये जो स्वाति मालिवाल केस में दिल्ली का CM अरविंद केजरीवाल कुछ भी क्यों नहीं बात कर रहे, वो चुप क्यों बैठा है, उस किस कारण चुप बैठे हैं, उन्होंने कुछ तो इस बात पे क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। मुझे लगता है कि इस तरह से जो स्वाति मालिवाल की केस में केजरीवाल जी की चुप बैठना वो खुद सब कुछ बता देता है। अभी आम आदमी पार्टी ये आम आदमी पार्टी बची नहीं है। दिस इज एन एंटी दिल्ली एंटी वुमेन पार्टी हो गई है। इट इज एंटी दिल्ली एंटी वुमेन पार्टी बन गई है। जो उन्हीं की एक सांसद 20 साल से केजरीवाल की सहयोगी और मुख्यमंत्री के 120 करोड़ के शीश महल पर उनके उत्पीड़न होता है, उनके ऊपर एक अत्याचार होता है और खुद उस घर के मुखिया यानी वो तो गवर्नमेंट हाउस गवर्नमेंट बंगलोज है और उसमें जो उत्पीड़न होना और उसके ऊपर जो CM कुछ न बोलना, वो कुछ भी बात न करना, ये तो बहुत ही बेशर्मी जैसी बात है। और 3 दिन के बाद जब फिर विभव कुमार जो केजरीवाल के पहले PA रह चुके थे, उनको खुद केजरीवाल अपने गाड़ी में लेके CM हाउस से लखनऊ लेके जाते हैं, ये क्या दर्शाता है? मुझे लगता है कि केजरीवाल खुद होके इस कॉम्प्रोमाइज करने के लिए स्वाति मालिवाल पर प्रेशर डाल रहे हैं और इसी तरह से उन्होंने सोनी मिश्रा जी के मामले में भी किया था। तब सोनी मिश्रा जी ने नरेला के आम आदमी के विधायक के खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत की थी,
लेकिन केजरीवाल द्वारा कॉम्प्रोमाइज करने की सलाह के बाद उसने आत्महत्या को मजबूर होना पड़ा। स्वाति मलीवाल को एक पूर्व पीए जो उत्पीड़न करता है और विभव कुमार यानी किस हैसियत से जो सीएम हाउस पे रहता है, इसका भी आंसर मुझे लगता है केजरीवाल ने देना पड़ेगा। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। 1 जुलैच्यान लागू जावपी नव्या कायद्यांक लागून उण्यांत उण्या वेळात खटल्यांचो निकाल लावपाक मजत जातली। पळून गेल्ले गुन्यांवकार देशा भायर लेगीत खंयच लिपून रावपाक शकचे नात अशें पुलीस महानिरीक्षक ओमवीर सिंग हाणें सांगलें। For Press Information Bureau, I welcome you all the media persons, police persons. नए कानूनों में किस प्रकार से हम जनता तक अपनी बात पहुंचाएं ताकि 1 जुलाई से पहले जनता भी इस योग्य हो जाए कि इन नए कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन में देश में कोई तकलीफ ना हो। इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है और वी वर वन अमंग्स द पायनियर। गोवा वाज वन अमंग्स द पायनियर बिकॉज ऑफ यू पीपुल, दैट पीपुल हैव कम टू नो दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट न्यू लॉज। के तारीख पे तारीख बॉलीवुड मूवी का बहुत ही फेमस डायलॉग था, इस पर भी इस नए कानून ने बंधन लगा दिया है। 3 बार से ज्यादा कोई भी एडवोकेट, चाहे वो डिफेंस हो या प्रोसिक्यूशन है, एडजर्नमेंट नहीं दे सकते। भगोड़े जो बड़े बड़े अपराध करके देश से भाग जाते थे या गोवा से भाग जाते थे या डिस्ट्रिक्ट से भाग जाते थे और उनके अभाव में ट्रायल शुरू ही नहीं हो पाता था, अब उसके लिए भी कानून है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यदि कोर्ट में पेश नहीं हो रहा है तो उसके एब्सेंस में ट्रायल कंटिन्यू करेगा एंड कोर्ट कैन गिव द जजमेंट एंड वर्डिक्ट बेस्ड ऑन द अवेलेबल एविडेंस। एक और बड़ा काम हो रहा है, वो है देश में 90 राष्ट्रों के साथ में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी का टारगेट है और विद इन 1 ईयर मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से हमारा देश तरक्की कर रहा है, यूएन के तमाम मेंबर्स के साथ हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होगी। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यहां से भाग करके दुनिया में कहीं छिप नहीं पाएगा। ये नए कानून की ताकत है। नए कानूनों के इंप्लीमेंटेशन में भी टेक्निकल ग्लिचेज आएंगी। मैं ये नहीं कहता कि हम बिल्कुल सीमलेसली इसको इंप्लीमेंट कर देंगे, लेकिन शुरुआत करने के लिए भारत सरकार से हमको 14 करोड़ रुपए ऑलरेडी अप्रूव हो गया है और करीब इतना ही पैसा हमें स्टेट गवर्नमेंट से मिल जाएगा, जिसका सीएम साहब ने एग्री कर लिया है, बहुत जल्द हमें मिल जाएगा। और हमें यकीन है कि आप सबके साथ में मिलकर के फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है नए कानूनों को इंप्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि जिन केसेस में भी 7 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है वहां पर फॉरेंसिक टीम मतलब एक्सपर्ट टीम का आना कंपल्सरी है और उनको एविडेंस रिकॉर्डिंग वहीं पर करनी है। कोकण रेल्वेन खर तिकेट तपासणी करपाचेर भर दिला। ह्या तपासणीक लागून फाटल्या एप्रिल म्हयन्यांत वट्ट 15,129 तिकेट नासतना रेल्वेन प्रवास करपी प्रवाशांक ख्यास्त फर्मायला। कोकण रेल्वेन आतां मेरेन ह्या दंडांतल्यान सगळ्यांत चड म्हणजे सुमार 2.69 कोटी रुपया वसूल केल्यात। रेल्वे प्रवाशांनी योग्य आणि वैध तिकेट काढून प्रवास करचो अशें आवाहनूय कोकण रेल्वेन केलां। Konkan Railway has been continuously conducting intensive ticket checking drives in the trains as well as all of its stations. So as a result of this, in the April 2024, total 15,129 irregular travelers, unauthorized passengers were detected, and a penalty of rupees 2.69 crores was collected from that. This is the highest ever fine collected from unauthorized illegal travelers over Konkan Railway. Konkan Railway urges the passenger to travel with proper valid journey tickets, or if at all they are visiting station, they should buy a proper platform ticket.
पांयांचेर येवपी गांठींचेर उपचार घेवपा खातीर आतां तुमकां गोंया भायर वचपाची गरज पडची ना. ह्या दुयेंसाचेर गोंयांतूच उपचार घेवप शक्य आसा. गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत ह्या गांठींचेर लेझरा वरवीं आतां उपचार जातले. जीएमसीचे डीन दोतोर शिवानंद बांदेकर हाणें सांगलें. पांयावेल्या गांठींचेर आतां गोंयकारांक गोंयानूच उपचार घेवप शक्य जातले. ह्या दुयेंसाचेर उपचार करपा खातीर जीएमसीन हायटेक यंत्रणा हाडल्या अशी माहिती जीएमसीचे डीन दोतोर शिवानंद बांदेकर हांणी दिली. महत्वाची गजाल म्हळ्यार पांयार गांठी आशिल्ल्या 10 दुयेंतींचेर एका दिसाक उपचार करप शक्य आसा खंय. This press briefing is to announce a new facility which is a cutting edge technology in the treatment of varicose veins, which has been started in Goa Medical College. And with me I have Dr. Pawan Kumar, who is an expert interventional radiologist. So the incidence of varicose veins in state of Goa is almost 20 to 25%. We can average do 10 patients, but what happens, we have a separate now cath lab for only peripheral vascular disease. This is the only medical college which has a separate cath lab for other vascular diseases. So there are some life-threatening diseases called as aneurysms. So if we do them, that cath lab remains busy. That's why he is saying that he has done 4 because other cases were more emergency. But if there are no emergencies hard pressing on that day, he can easily do 10 patients per day. गोंयांत कोरोनाच्या KP1चे 4 जाल्यार KP2चे 12 दुयेंती मेळिल्ले. सगळे दुयेंती बरे जावन घरा गेल्यात. ताका लागून कोविडाच्या नव्या व्हेरियंटा विशीं भिवपाची गरज ना अशें दोतोर धवल फातर्पेकार हांणी सांगलें. 30 samples which were sequenced at Azilo Hospital under the DHS, that is the North Goa District Hospital. 30 samples, out of which 1 sample was found to be KP1 positive and 11 samples were to be found of KP2 positive. Now this KP1 sample is prevalent all over India, the recent outbreak, but the virulence of this KP1 is low. The transmissibility is similar because it's an Omicron variant, so the transmissibility is same as the Omicron type. But the virulence is lower than the predecessor, that is the Delta variant. It's much more less as compared to the Omicron variant, which was in the 3rd phase of the COVID pandemic. So incidental finding. Not focused finding. Focused finding. There's just for 1.5 months. So period also is a very big period. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक. बुधवारा पणजे संवसारीक जैवविविधताय दीस मनयलो. ह्या दिसा निमतान खासा ड्राफ्ट प्लॅन तयार केला आनी ह्या प्लॅनाचें नांव बी पार्ट ऑफ द प्लॅन अशें आसा. जाल्यार जैवविविधतायेचो फुडल्या पिळगे खातीर आमी कसो सांबाळ करूं शकता आनी जैवविविधता संवर्धन करतले जाल्यार कितें करपाक जाय हाचेर गोंय राज्य जैवविविधतायेचे सचिव प्रदीप सरमुदकाम हाणें उलोवप केलें. आयच्या दिसा आमी बी एक कार्यक्रम दवरला आणि दर वर्सा आमी मोठ्या दबाज्यान दवरताले, पूण ह्या फावटी आमी एक ऑनलायन मोडान दवरला लोकां खातीर. पूण आमी ओनूचो जो थीम आसा तो ओनूचो जागतीक थीम आसा बी पार्ट ऑफ द प्लॅन. हाचो अर्थ कितें, बायोडायवर्सिटी सांबाळ्ळे जाल्यार आमी सुखी किंवा सुरक्षीत उरतले, की बिकॉज वी आर अ पार्ट ऑफ अ ग्लोबल फूड वेब किंवा जी जैवीक साखळी आसा ताचो आमी एक म्हत्वाचो घटक. सो जर आमी सुरक्षीत उरपाक जाय जाल्यार बायोडायवर्सिटी उरपाक जाय. फ्रॉम फूड टू मेडिसीन सगळें आमकां बायोडायवर्सिटींतल्यान मेळटा. सो आमी प्लॅन कशें करपा जाय. सो एक जगाचो प्लॅन आसा, ताका पोस्ट 2020 ग्लोबल फ्रेमवर्क म्हणटा, कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अशें म्हणटा ताका. त्या प्रोटोकॉला अंतर्गत सगळ्या जगान 175 सादारण एक्शन पॉयंट्स घेतल्या, 23 टार्गेट घेतल्या जगान. त्या टार्गेटाक आमचो देशूय कटिबद्ध आसा. आणि देश जेन्ना आमचो 2 वर्सांनी रिपोर्ट करतलो की आमी कितें अचीव केलां, तेन्ना आमच्या राज्यांतल्यानूय आमी अचीव करपाक जाय. सो लँड यूज प्रोटेक्शन आसूं, हॅबिटेट प्रोटेक्शन आसूं, नुस्त्याचें संवर्धन आसूं किंवा झाडांचें संवर्धन आसूं, पशु प्राणी पक्षी हांच्या संवर्धनाचो आमच्याय बी राज्यान एक प्लॅन केला तयार. ताका गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी स्ट्रॅटेजी एंड एक्शन प्लॅन अशें म्हणटा. आयज त्या प्लॅनाचेर भितर चर्चा चालू आसा. गोंयचे जे विद्वान लोक आसा प्रत्येक क्षेत्रांतले ते बसून ताचेर चर्चा करून हो ड्राफ्ट प्लॅन तयार केला आमी. हो आमी पब्लिकाक दवरतले, इन्स्टिट्युशनांक दवरतले. आनी आयज ह्या प्लॅनाचेर चर्चा, कित्याक ओनूचें थीम बी पार्ट ऑफ द प्लॅन. आनी हो प्लॅन आमी सगळ्यांनी
तो समजून घेवपाक जाय, तातूंत सहभागी जावपाक जाय आनी त्या प्लॅना अंतर्गत आमचें कोस्टल प्रोटेक्शन कशें करतले, फाल्यां हुंवार आयलो जाल्यार आमी कशें मँग्रूव म्हत्वाच्यो, तातूंत मागीर आनी कितें आमी लागवड करपाक शकता, बांबू लावपाक शकता काय गटाय करपा खातीर, आनी कितें आमची झाडां जी नेटीव प्लांट्स कशी संवर्धन करपाची की जेणे करून आमचे प्राणी संवर्धन जाता, असो सगळो विशय आसा. बुधवारा कोलवाळ्या हावसिंग बोर्डात कुशिल्ल्या अवस्थेत एका बायलेची कूड सापडली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ती कूड शर्मिला गावडे ह्या 43 वर्साच्या बायलेची आशिल्ल्याचें सामकार आयलां. कोलवाळे पुलिसांनी येवन घडणूक थळाचेर पंचनामो केलो. फुडलो तपास चालू आसा. हांवें पळयलें ऑलरेडी पुलीस प्रेझेंट आसले कॉल स्पॉटाचेर. आमी इमिडिएटली डोर ब्रेकर काडलो आनी डोर ब्रेक करून भितर एंटर केले जाल्यार ती डेड बॉडी डिकम्पोज जाल्ली. तिची नांव आसा शर्मिला गावडे, एज 43 आनी हँड ओवर केली PSI सुभाष गांवकर. ओके. तुमची कोणती? माझी भयण ती म्हणजे कितले दीस भितर आसली? आमी येयन आसले ते आमकां येयन आसले आई म्हणजे आई आसली म्हाका आई ते अशें म्हणजे आई ते बेश्टे पांयांनी भोंवताले हें करताले म्हणटकूच हांवें आई घरा कडेन येयली. ती 85 ती सारकी आतां मरांक पावल्या. काल सुद्दां तिका डेली हॉस्पिटल म्हणटकूच हेका आमी पळोवंक 15 म्हयने. ओके. ही हांगासर फ्लॅटान दोगात रावताली, आई आनी तुमची भयण रावताली? ओके. मागीर तुमकां केन्ना कळलें? आमकां आयजच फोन केलो. हां, आयजूच तुमकां कळलें? मागीर पुलीस येयले? तुमी कंप्लेन केली पुलिशेक? आमी आसा हावसिंग बोर्ड कोलवाळे हांगासर आनी हांगासर एका फ्लॅटात एक फिमेल डिकम्पोज डेड बॉडी सद्या सांपडलेली आसा. कोलवाळचे PI विजय राणे आनी त्याच प्रमाणे PSI सुभाष गांवकर तशेंच पुराय टीम हांगासर पंचनामा खातीर पाविल्ले आसा. जी डेड बॉडी जावन आसा ती शर्मिला गावडे आनी 43 years old ही बायल जावन आसा. सद्या ह्या फ्लॅटाचे जे दार आसा ते भितरल्यान लॉक आसल्या कारणान म्हापशेचे फायर टीम सद्या हांगासर पाविल्ले आसा आनी दार ओपन करपाचे कामाक सद्या सुरवात जाल्ली आसा. ह्या सगळ्याचेर अपडेट गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान आमी तुमच्या मेरेन पावयत रावतले. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असो. बायलांची छळणूक करपी मंत्री भाजपाच्याच मंत्रिमंडळात आसा तेन्ना आम आदमी पक्षाक एंटी वुमन पार्टी म्हणपाचो अधिकार ना अशी जाप आपान भाजपाक दिला. दिल्लीक वचून आम आदमी पार्टीक एंटी दिल्ली आनी एंटी वुमन पार्टी असो आरोप मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केल्लो. हाचेर आपाचो फुडारी वाल्मिकी नायकान सणसणीत जाप दिली. मंत्री बाबुशाची प्रकरणां वाल्मिकीन वयर काडली. दिल्ली प्रचारा वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालाक आपाची खासदार स्वाती मालेवाल हांकां आपाच्याच निजी सचिवान केल्ल्या मारहाण प्रकरणात आम आदमी पार्टी एंटी दिल्ली आनी एंटी वुमन पार्टी असो आरोप केल्लो. ह्या सगळ्या प्रकरणाचेर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालान ओग्गी रावप म्हटल्यार लजेची गजाल अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान म्हटिल्ले. हाचेर आपान जाप दिल्या. आपाक एंटी वुमन पार्टी म्हणच्या पयलीं मणिपूर जाल्ल्या बायलांच्या अत्याचाराचेर भाजपान पयलीं उलोवचें. भाजपाच्याच ब्रिज भूषण सिंगान केल्ल्या रेसलर चलयांच्या छळणुकाचेर भाजप ओग्गी कित्याक रावलो? लैंगीक अत्याचाराची केशी आसपी बाबूश मोन्सेराताक लेगीत तुमी मंत्रिमंडळात आस्पावन घेता जाल्यार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक आम आदमी पक्षाक एंटी वुमन पार्टी म्हणपाचो कांयच अधिकार ना अशी सणसणीत जाप आपाचो फुडारी वाल्मिकी नायकान दिली. आज गोंयान इतलेशेच इशू आसा पूण आपली सगळी जबाबदारी सोडून गोंयचो मुखेलमंत्री दिल्लीक फक्त कॅम्पेनींग करपाक गेल्लो आसा आनी थंय कॅम्पेनींग सुद्दां खंयच्या मुद्द्याचेर न्ही, फक्त एक अपशब्द वापरून आम आदमी पक्षाक आनी अरविंद केजरीवालाक गाळी घालपाची कॅम्पेनींग हांची. थंय वचून तो म्हणटा की आम आदमी पार्टी एंटी दिल्ली आनी एंटी विमेन पार्टी. हांव डॉक्टर प्रमोद सावंताक याद करूंक सोदता की एंटी दिल्ली पार्टी जी तूं म्हणटा त्या दिल्लीच्या लोकांनीच ह्या पार्टेक 3दा मोठ्या संख्येन निवडून हाडिल्ले आसा आनी ज्या अरविंद केजरीवालाक तुमी एंटी दिल्ली म्हणटा पळय न्ही ताका ताजें काम जगभरांचे लिडर जावं ते युनायटेड नेशन्स जावं USAचे जावं UKचे जावं युरोपाचे जावं दिल्लीक येवन अरविंद केजरीवालाचें काम पळोवपाक येता. तुजें काम पळोवपाक गोंया कोण आयिल्ले आसा भायल्यार? आनी एंटी वुमेन म्हणपाची तर तुमची मात सुद्दां लायकी ना. जी पार्टी मणिपुराच्या बायलांचेर कांयच उलोवपाक शकली ना, जी पार्टी
ब्रिजभूषण शरण सिंगाक ज्यांनी आमचे ऑलिंपिक विमेन रेसलर्सांचे छळ केले ताजेर कांयच उलोवपाक शकले ना. जी पार्टी प्रज्वल रेवण्णाचेर कांय उलोवपाक शकली ना. जी पार्टी जो मुखेलमंत्री तूं आसा, ज्या बाबूश मनसराक पॉक्सो चार्जशीट जाल्लो आसा ताका तूं आपल्या कॅबिनेटान दवरता, तुमकां एंटी वुमन म्हणपाचो कसलोच हक्क ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कोकण रेल्वे आणि बशीत बायलां विरोधात घडपी गुन्यांवांनी वाड जायत चल्ला. देखून ह्या दोनूय येरादारीच्या सुविधेत बायलांच्या सुरक्षे खातीर सरकारान पावलां उबरप भोव गरजेची आसा अशें मत बायलांचो एकवट संघटनेचे अध्यक्षा आवडा विएगस हाणें उक्तायलां. आमी न्ही कोंकण रेल्वे बद्दल ज्यो कोंकण रेल्वे गोंयांत जे पास जातात येतात वतात ताचे बद्दल आमी कितलेच फावटी तक्रार केल्या. कारण तूं नायट ट्रॅव्हल पेसता तेन्ना बायलांचो आनी भुरग्यांचो अत्याचार जायत आसा. कंप्लेनूय जाल्यार केन्नाय कंप्लेन पळय ते केरला वचपाचे लोक जाल्यार रत्नागिरी आनी कंप्लेन येता आमच्या मडगांव पुलीस स्टेशनाचेर. म्हूण हांवें कितें म्हटलां, तुमी RPF पोस्ट करात आनी जे जाग्यार तें जालां थंयच्यान ते कंप्लेन सुरू जावन दी. कित्याक लोकांक डिले जाता, प्रवास करून येता कोणूय टायर्ड जाल्ले आसा. हालींच एक कंप्लेन आयली, जे लोक ट्रॅव्हल जावन आयिल्ले मध्य प्रदेशान, पूण ती कंप्लेन म्हणजे मॉलेस्टेशन नाशिल्ली पूण भुरग्याक भिवयलें. तर ही कंप्लेन मडगांव पावून मागीर ती रातभर त्या भुरग्याक पासियेंस काडचें पडलें आफ्टर ट्रॅव्हलिंग फॉर मोर दॅन 50 hours. तर हांवें रिक्वेस्ट केला, आय इवन रिटन टू मिनिस्ट्री ऑफ रेल्वेज, कोणाक कोणाक लागता पळय तितल्याक हांवें कंप्लेन धाडून दिल्या की RPF लेडी एंड मेल एंड फिमेल दोनूय आसच्यो ट्रेनीचेर एक्शन, तुरंत एक्शन घेवपाक. म्हाका जाय आमच्या सरकारान पब्लीक ट्रान्सपोर्ट पळय आसा तो जावं KTC बस किंवा तो प्रायवेट बस सेफ करचे, बायलांक त्रास नासतना ट्रॅव्हल करपाक. म्हापशागिरी ग्रीन पार्क जंक्शना कडेन मुख्य उदका पायपलायनीचो एअर वाल्व दुरुस्ते खातीर काडिल्ल्यान हजारांनी लिटर उदक व्हांवून फुकट गेले. दुरुस्तेक लागून उदका पुरवण बंद दवरल्या. एअर वाल्व बसोवपाचें काम सुरू आसा. आज शटडावन आसा. शटडावन म्हणटकूच उदीक आसोना लायटीचें काम चालू आसा म्हणून हे काम आमी करूं लागला. हे कामाक आमी हात घालचेच पडले. केन्ना जाल्यार आमकां पावसान बिवसान जाल्यार खाली जावचें ना, ती म्हणून आमी स्क्वायर वॉल घालता. ही स्क्वायर वॉल आसलेली भितर ब्रिजान गेली, कळ्ळें न्ही तुका, ताका लागून आमी स्क्वायर वॉल घालता. हे पायप फुटूं ना. काम चालू आसलें. काम चालू आसा. कितलो वेळ जालो आतां हे काम चालू आसा? ही आसरोडा काम चालू आसा, प्लस गिरी गिरी काम चालू आसा आनी हांगा आसा. कितले हेजे ते उदक हे 1000 लायन ही 1000 लायन. आतां आमी 250चे वॉल बसयता, स्क्वायर वॉल 250चे बसयता. 250 केन्ना मेरेन जातले कंप्लीट? आतांपर्यंत कंप्लीट जातले बाय. तशें पयलीं जातलें, कित्याक उदीक बंद जालें की ना रोखडें वेल्डिंग जातलें. वेल्डिंग करूं जाय ताका. सो पयलीं आतां उदीक बंद करपाचें तुमचें बंद आमी सकाळी केला बाय. ही पायपांतलें उदीक हे पळय आतां आसनोडच्यान हे कलंगूटच्यान पर्वरीचें उदीक सगळें हांगा येता आनी सार्जेन घर ते ग्रावंड आसा न्ही, ग्रावंडा कडल्यान हांगा हे उदीक स्टॉक आसता. ताका लागून ते लो लेवल देंवले पळय आनी मातशे टायमान तुमची काबार जातली. एरिया बी खंयच्या एरियेन? एरिया सगळे कडेन बंद आसा बाय उदीक. पावतलें उदीक? फूल बार्देश बंद आसा उदीक. ओके. सो आयज अख्ख्या बार्देशान उदीक ना? बार्देशान ना. आतां शटडावन घेतला ताका लागून ते काम करूं लागला. नमस्कार, आमी आसा ग्रीन पार्क गिरी जंक्शन हांगासर आनी हांगासर जेन्ना आमी पावले तेन्ना अशें कळ्ळें की हांगासर जो मेन उदकाची पायपलायन आसा तेन्ना हांगासर बरो रस्त्याचेर पावत हजारो लिटर उदीक वेस्ट जाल्लें दिसतालें येयलें. जेन्ना हांगा पावले तेन्ना जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेणी कडल्यान आमी ह्या उदका बद्दल ह्या पायपलायना बद्दल जाणून घेवपाचो प्रयत्न केलो तेन्ना तेंच्यांनी आमकां अशें सांगलें की उदकाची पायपलायन आसा ती फुटोवना, पण आयज शटडावन असल्या कारणान जी मेन उदकाची पायपलायन आसा तेजी खंय तरी रिपेर वर्क चालू आसा. हे जे पायप आसा ताका खंय तरी जे स्क्वेअर वॉल बसोवन तेजी फुडली इन फ्युचर जर फुटलें गेलें जाल्यार ते उदीक आसा ते डायवर्ट करपा खातीर प्रोविजन करपा खातीर ह्या पायपाचेर रिपेर वर्क चालू आसा. जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया बाबू जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताचे कडल्यान की ह्या पायपलायनाचेर कितें अपडेट आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोनी.
हे आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटिन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. An Institute of Hotel Management and Catering Technology. Admissions open with 100% job guarantee in Goa, India. Overseas degree diploma certificate courses in hotel management. He's the chairman and the chief executive of ANN Institute of Hotel Management and Catering Technology, Goa. He's here with us, most popularly known for and as a Dr. A.N. Nagwekarji, the pride of Goa. It's a huge honor, sir, to have Dr. Anand Rao Nagwekarji here with us. Nova Cidade Commercial Complex S1 Building. Alto Porvorim. Bardes, Goa. Contact 9326114919. Basic Party Makeup Workshop, Saturday 25th May 2024. Venue, Fashion TV Saloon, Margao. Batch 1, 11 a.m. to 12 p.m. Batch 2, 12 p.m. to 1 p.m. Batch 3, 2 p.m. to 3 p.m. Registration fee ₹500. Limited seats per batch. For more details and registration, contact 8625 925 299. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for matar paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया. नमस्कार, तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत असा गोमंतक टीव्हीच्या या खास कार्यावळीन. हालीच 10-15 दिसा पयलीं 12वेचो रिजल्ट लागलो. गोवा बोर्डाच्या